आणि सर काल आम्ही या डेंजरस रस्त्याचे न्यूज केली, तुझी बाईट घेतली आणि तुझें काम सुरू जाल्लें आसा, सो कितें सांगसो? आता बरें दिसलें की ॲटलिस्ट तांच्यांनी इतलें सिरियसली घेतलें आनी रोखडेच येयले आनी करतात ते. थँक्स फॉर दॅट. बट आय शूड थँक यू. आय डोंट नो रेस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज आय विल शुअरली थँक यू फॉर टेकिंग दिस. बिकॉज सकाळी आता ॲक्सिडेंट झाला आणि दिस रोड सबमर्ज झाला पळय. So it was expected because any layman could guess this work because there was no water used here. Meaning in base करताना ताका उदक घालूंक नाशिल्लें, ताका लागून it was very much expected. I had even pointed out this one and posted this during the same time itself. Okay. Thanks a lot for taking this and doing it. बाब, जेन्ना एक पत्रकार नाल्यार एक सोशल वर्कर एक व्हिडिओ काढून अपलोड करता तेन्नाच कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक जाग येता. एक्झॅक्टली हेच म्हाका वायट दिसता की जेन्ना हे करता व्हिडिओ काडचे पडटा आनी घालचे पडटा. वॉर्ड मेंबर आहा, सगळे आसा, सगळ्यांक दिसता, सगळे इतले ब्लायंड कित्याक काय समजना म्हाका. सगळे ईच एंड एवरी इश्यूज वी हॅव टू पुट इट. सोशल वर्कर्स हॅव टू हे करचे पडटा तांकां. सो एनीवे आय एम थँकफूल फॉर यू मिडिया. थँक्स. तुम्ही पळयतात GNH.